जे बिलाचे 1,500 बिलां पेंडींग आसा आनी तितून एक मेजर सांग्यावयले जे म्युन्सिपालिटी 50 लाखाचे पेमेंट बिल ह्या पेंडींग. व्हेरी इम्पॉर्टंट इज आम्ही वन टायम सेटलमेंट दिल्लो आनी वन टायम सेटलमेंट ज्यांनी कोणी अवेल करूना तांचेर एक्शन आमी घेवपाक जाय. सडन जी कलेक्शन आसा त्याचो जर आढावो घेतलो जाल्यार जवळ जवळ 10 ते 15% लोक पेमेंट करपाक सुरू त्या खातीर ते एक्शन इनिशिएट आमी करता. पण सांगया म्युन्सिपालिटीचे कितें पेमेंट उरला म्हणून कितें खूब गव्हर्मेंट जे आसा त्या सगळे जे पेमेंट उरता. कारण आतां फॉर एग्जाम्पल आमची संदीप महाराष्ट्र हेच्या आमकां 5 म्हयन्याचे बजेट एप्रुवल जाल्ले. आतां फुडलें बजेट एप्रुवल जाले बरोबर सगळ्यांनी एका म्हयन्याक पयशे दिवपाक जाय. येदा कदाचीत फुडल्या एका म्हयन्यान जर आमकां पयशे मेळूना आमची 10 तारखे असेंब्ली सोंपले नंतर सादारण 15 दीस इंडियन पास जावपाक लागता आनी त्या नंतर जर आमकां पयशे मेळूना जाल्यार ताचेर एक्शन करता. ओके. डिस्कनेक्शन ऑलरेडी नोटीस केल्या. डेफिनेटली डिस्कनेक्शन नोटीस तांकां दितले तांकां 7 दीस फाटली नोटीस दितले त्या नंतरूच मागीर एक्शन घेतले.